टॅक्सी पॉलिसी जर फाटल्या दिसांनी जी येवपाची आसली तेजे अजून सध्या काय हे जाल्लें ना, सो तेजे पळोवपाक लागला. तर टॅक्सी पॉलिसी तुकाय खबर आसा, म्हाकाय खबर आहा, ते इतले इजी न्हू. आनी आमी खंयची पॉलिसी एक फोर्स करून आमी पॉलिसी करपाक सोदना. तेन्ना सुद्दां हांवें सांगिल्लें इट इज अ ड्राफ्ट पॉलिसी, इट इज ओन्ली अ ड्राफ्ट एग्रिगेटर कशें आसचें, कशें आमी फुडें वयतले. आतां तुमकां खबर आसा हे दरम्यान सगळे आमी व्यू घेयत आशिल्ले. आमचे कडेन कितले 3,500 डिफरंट ओपिनियन्स एंड सजेशन्स हॅव कम. वी आर स्क्रुटिनायझींग ऑल दॅट. ते एकदां स्क्रुटिनायज केले ते आमचे STA कडेन वयतले. ते आपले मागीर सजेशन दिवन सरकारा कडेन येतले आनी तेन्ना आमी वेवस्थीतपणे कितें डिसिजन ते घेतले. एक मुखेल आहा, आमकां लोकल लोकांक, लोकल आमचे गोंयकार जे आमी म्हणटा तांकां आमकां दुखोवपा नाका. एट द सेम टायम द अदर सायड ऑफ द कॉयन आमचे ट्युरिजम सकयल वचपा जायना. आमकां जी बदनामी जायत आसा, तुमी पयलो आसतले कितले व्हिडिओ वायरल जाता, हेंय जावपा आमी दिवपाक शकना. सो हाव टू ब्रिज द गॅप, दॅट इज अ बीग चॅलेंज. ऑल ऑफ अस आर डिस्कसींग दॅट. आनी तुमकांय खबर आसा, मान्य मुख्यमंत्र्यान सांगला आनी आपण स्वता जबाबदारी घेला. ऑल स्टेक होल्डर्स सगळ्या आपोवनूच आपण डिसिजन घेतलो. आमी फक्त ड्राफ्ट इन पब्लीक डोमेन घातलेलो. दॅट ड्राफ्ट इज स्टील देर इन पब्लीक डोमेन. लास्ट डेट इज ओवर. वी आर स्क्रुटिनायझींग वॉट एवर सजेशन्स. But how long it will take, sir? From so many years, its same issue is continuing. How long it will take? You know why, as you yourself are saying, so many years it is going on right from eternity. Why is it going on? It is not such a easy issue to solve, pleasing everyone. And please realize that the tourist footfall has increased. Goa has changed. There has been tremendous development. There have been more tourists descending. Almost, I think, more than almost 10 times our population sometimes. And here, jenna itle sogle tourists येतात. These are all challenges. Whether it is your taxi, whether it is your public transport, whether it is your infrastructure as such, all this you have to maintain it. तुका खबर आसतली, आमी तरी एक 15 लाख पॉप्युलेशन आसा, आज घडी 18 लाख जाला आसतले. पण आमचे टुरिस्ट येता मोर देन 1 crore. मागीर कशें मॅनेज करपाचें हें आमकां कशें कळ्ळें. आतां गार्बेज सुद्दां आमी मॅनेज करतात तेन्ना वी डू इट अकॉर्डिंग टू द पंचायत, वी डू इट अकॉर्डिंग टू द एरियाज. But we realize that with so much of influx of tourists also coming in, that they generate that much of more garbage in those respective areas. How you expect overnight all panchayats will rise up to the occasion and sogles clean kartale? So we have devised a mechanism. It has improved tremendously and हे काम व्यवस्थितपणे जातले. As soon as possible we are trying to complete that task so that Goa becomes clean and green. जे आमी सदां म्हणटा. Sir, but from a especially at Mopa Airport, the rates, and they within 48 hours the rates action to be taken on the increase of rates. And what is your say on that? Are you aware about this? I am personally for lowering the rates. I have spoken to the Honorable Chief Minister as well. Don't forget that Goa government also is a stakeholder in Mopa Airport. What their justification is, these are the normal standards or standard operating procedures under which they charge. पण आमी तांकां सांगला हे दुसरे कडेन सुद्दां चलता जाल्यार हिंगा चलपाना. सो जाता तितले दिवपा सरकाराची प्रयत्न आसा.